जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान होय आमकां सैत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान जीवसार पडून मेळटा ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाच्यानच आमचेर वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र नावान होय आमकां सैत मेळटा। लुकाचें शुभ वर्तमान। जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडारोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो। देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें, वाटेक दांडो, पोती, खाण जेवण, दुडू कांयच व्हरों नाकात आनी 2 आंगावेली तुमचे कडेन आसची न्हय। खंयच्याय एका घरान भितर सरशात ते सुवाते वेले भायर सरोपर्यंत थंयच रावात। कोण तुमकां घेना जातीत जाल्यार त्या नगरांतले भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयांची धूल पर्यंत झाडून उडयात। म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांव गांव भोंवले। देवाचें उतर हें।